हरे कृष्णा। धन्यवाद दीपा माता जी, विद्या माता जी, शैला माता जी का चंद्रकोनी भीष्म स्तुती म्हणून सेशन स्टार्ट केलेलं कथेरा आज ही भीष्म भीष्म पितामह तांगेल आज उल्लेख येतोय. ऑल द टॉपिक कर्नल विषय तांगेल एक इंटरॅक्शन असं ताजे विषय पडलेले कळता की भीष्म भीष्म पितामह कितले खोड देवाल भक्त आशिल्ले आणि कृष्णाक तागेल वर कितली प्रीती आशिल्ली म्हणून ते कळतं. सो पुरा जना सेशना वेलकम असा तुम पुरा जनाक नमस्कार करून सेशना वेलकम करता किंचित रूपार एक सेव करता बाकी मिळता असं वर्जी गोपी माताजी यांनी विश्वंभर प्रभू स्टार्ट केले प्लॅटफॉर्मवर. सो प्रार्थना करून सेशन स्टार्ट करूया. हे कर्णाल विषय असा फोर्थ सेशन करता आसा ती आणि मे बी लास्ट नेक्स्ट टाइम कंक्लुडिंग सेशन आसतलें. सो आम्ही कर्णाल चरित्राविषयी कसं कसं मुख्य उल्लेख कसं महाभारतातून त्याच्या विषयी आम्ही उलयता आसत. महान काव्य महाभारत. सो प्रार्थना करून सेशन पासून करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आम्ही क्विकली रिकॅप करूया. आम्ही कसं केलं 2 मिनिटांना आम्ही कर्णाल जन्माविषयी उलयलेली या सेशनांतू मागीर ते अलौकिक जावन तागेले जन्म जाल्ले सूर्य आशिर्वादान मागीर दोन्ही विशय आम्ही पळयले कशी तो फुडल्या जन्मांतू दंभोदभव म्हणून एक राक्षस आशिल्लो कोणाक सूर्याल वरा निमित्त तो सहस्र कवच जावन ताका तो सहस्र कवच जाल्लो आणि थंय तागेले नर नारायण ऋषी वटू युद्ध जावन मागीर एक कवच व्हरताना तो सूर्याल शरण आपास वता आणि तोच ही सहस्र कवच तो कोणाला एक कवच मात व्हरलें तो कर्ण जावन जन्म आयकता म्हणून पळयलें. मागीर आमी पळयलें कुंतील कसन परिस्थिती आशिल्ली की ताका ते चार्डाक सोडका पडलें. मुखार आमी त्या विशय पळयलेलो की कशी अ, अ, तागेले होळ जाता जाता तो सूतपुत्र म्हूण ते रथ चलयताले फॅमिली अधिरथ आनी अ, राधेले घरांत आसता जाल्यार ताका रथ चलयतले न्ही व्हड योद्धा जावका म्हूण केन्ना मनांत आसता म्हूण मुखारसून तो परशुराम देवाल्याकच ही युद्धकला शिकता जाल्यार लास्ट परशुराम देवा केन्ना कळटा की ताणें फट्टी मारली तो ब्राह्मण म्हणून तेन्ना ताका श्रापीत करता आनी ताका केन्ना उडग ते मस्त जे अगत्य आशिल्लें तेन्ना तो विसरतलो म्हणून मुखार ती एक घटना आमी पळयलेली. थंय तो एक ब्राह्मणाल गायक चिकून मारता आणि तागेले तो श्रापीत जाता की तागेले युद्धांत एक पंथा तागेले रथ सिरकून पडतलो. मुखार तांणी समाजा भितर वताना तागेले ते युद्ध कला ते प्रदर्शन जावं ते सभेंत ताका ताका अपमानीत जायनासी दुर्योधन ताकेल एक प्रकार एक म्हणटात पळय तागेले सायडा तकून उलयता मात जाल्यार तो मॅन्युप्युलेट करता ताका कळटा की कर्णाले तो भारी व्हड योद्धा आनी तागेले तसले योद्धा तागेले सायडार आसा म्हूण ताका तो इमोशनली मॅन्युप्युलेट करता म्हळ्यार ताका अंगराज कोण सोडता तूं म्हगेले मित्र म्हूण सांगता आणि ह्या प्रकारार कर्णाक एक म्हणटा भारी कृतज्ञता भाव दुर्योधना खातीर सगळ्यांत ताणें जीवन भर दवरचें आसा ह्या घटने नंतर.
सो त्यांची एक प्रकार पळो येता की कर्णाले एक हे म्हणतात आपलं हे संघ कुसंग म्हळ्यार तागेले एक प्रकार त्या वायट संघान तो पोवणू मुखारसून शकुनी कर्ण आणि दुर्योधन हांनी मेळून त्या पुरा एक प्रकाराचे कसं कसं रॉंग डिसिजन्स आसा ते तांणी त्याग जनान मेळ करूं येता मग आणि मुखारसून ती एक म्हणटात पळय व्हड घटन जावचे म्हळ्यार ती चिंतान तूं खंय ताणें द्रौपदील इन्सल्ट करचें आसा कसं कसं नाक सांगचें आसता आणि मुखारसून एक केन्ना दुर्योधनाल कसन की एक प्रकार कुण्या पण जात दिसतान वय ते यज्ञ करतान वय तो दुर्योधनाला सपोर्ट करून तो एक प्रकार ते सगळ्यांची पुरा कडेन सगळे विश्वभर त्या हस्तिनापूर अधीन जावं तशी तो युद्ध करते एकलोची चारही दिकान वचून आणि मुखारी ताका कळटा की केन्ना त्या पांडवाक पराजीत जायना ती दुर्योधनाक केन्ना एक म्हणटात पळय तृप्ती ना म्हणून ताका तो तसले एक प्रकार प्रण घेता की एकदम सिंपल खावचे पिचे रहन सहन आणि कोणी कसं निमगेल्या तो दान दितलो केन्ना तें तो अर्जुना मारना ते दळटा तें म्हणटा पळय यज्ञ दान तप तो तें श्रेष्ठ रुपार करतलो म्हणून तशें दिसता मागीर आमी त्या इन्सिडेंट लास्टार डिस्कस केल्ले पॉयंट की न्ही वय त्या आनी वय डिस्कस केलेलें की कशी इंद्रान इंद्रान ताका तें कवच आनी कुंडल मागून घेवचें आसा जाल्यार ते एक प्रकार एक्सचेंज सी असता की कवच कुंडल दितवय जाल्यार सूर्यान मार्गदर्शन केलेल्या कर्ण इंद्राल्याक शक्ती अस्त्र घेता तेंच्यान तागेले त्या मनांत आसता की तो अर्जुन आतां जेना मारतलो म्हणून मागीर आमी ती वेळ घटन पडलेली कशी त्या कर्णाल आनी त्या विंगड विंगड त्या कौरव जनांक मालगड्यांत कशी उलोवन घेता ती मागीर लास्ट पॉयंट ह्या पळयलें आमी कशी केन्ना ते कळटा की आनी युद्ध जेतलें आनी कर्णाले मुखार कसं एक अवस्थ जावचे पूण ताका कुंतीन मुखारसून येवन सांगू असं की तूं म्हगेले पुत्र म्हणून ते भारी एक इमोशनल ते म्हणटात पळय भावूक जावन आशिल्ली तो एक घटन ती केन्ना कर्णाक एक सूर्यपंथा कळटा ह्या पुरो विशय जाल्यार ताका ते एक्सेप्ट करूं जायना तसल्यार की ताणें ताका ते दुर्योधना प्रती तागेले एक ताका की कृतज्ञता भाव आसा ताका ते सोण घालूं जायना म्हणटा जाल्यार तो कुंतीक सांगता की हांव आनी अर्जुना तूं एकल्यान अशें येता कसं कित्याक ते अर्जुना एगेन्स्ट ताणें मस्त एक ते कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिटान ते थंय ते मुखारसून गेलीं तांणी सो कशें जाल्यार तुगेले 5 चेडूं आसतलीं ती म्हूण ती तो कुंतीक सांगता आनी थंय कळटा कुंतीका की आतां आयकुचें तयार ना म्हणून आनी थंय देखून बाद जाता सो मुखारी आतां अशें जावचें आसा की कृष्ण शांतीदूत जावन हें अशी प्रौलोवन घेतान कुंतीन आनी कृष्ण हस्तिनापुरांत आशिल्लो शांतीदूत जावन जाल्यार थंय तें घटन जाता खंय दुर्योधन धृतराष्ट्र आयकना ती आनी मागीर तें खंडिता अशी जाता की युद्ध जातल्यांची म्हूण कसलें की तांणी कसलें कंडिशन घेयना आनी कृष्णाक उलटा बंदी करच्याकय दुर्योधनान प्रयत्न करचे खंय मागीर ताणें कृष्णान विश्वरूप दाखोवन भिवोवचें वेस तांकां मात ताणें भायर पडटाना तो आनी सात्यकी भायर पडटा ती आनी भायर पडटाना तो तागेले म्हणटात पळय गुप्तचरा लेखार की कर्णा मेसेज पेटोवन दिता की हस्तिनापुरा गेटा भायर मेळटा म्हूण सिटी गेट्सा भायर आनी तो आनी सात्यकी भायर आसता ती आनी कर्णूय थंय देखून भायर येता आनी तांणी हस्तिनापुरा जितके भायर वचून एकांतांत मेळटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा अशी जेत्ताना अशी जेत्ताना तांकां प्रायवसी ना उलोवंक आशिल्लें ताजे खातीर कृष्णान सात्यकी सांगचें आसा की तूं वचून कर्णाल रथार वचून बैस आनी कर्णाक सांगता कृष्णाल रथा येवच्या म्हूण म्हळ्यार तांकां एकांतांत उलोवंक आशिल्लें ताजे खातीर सो एकांत उलयता आसतना कृष्ण हागेल मनांत आसता की कसले आपयलां आशा पुरावपा कृष्णान तेन्ना कृष्ण सांगता की ताका ताका एक तसं कसलें की कुंतीन ताका कृष्णान सांगून जालना की हांव ताका सांगलां अशी म्हूण ताका कृष्ण सांगता की शास्त्रा लेखारी कोण फर्स्ट बॉर्न आसा म्हळ्यार कोण मालगड चल्ड आसा ताणेची राय जेवचें ताणें सम्राट जेवचें आनी व्हडले फूड जाल्यार वय येडना शास्त्रा लेखारी त्या तूंची म्हणटात पळय मुखारसून पांडवान विजयी जाल्यार तूंची सगळ्या विश्वास सगळ्या भुमी सम्राट तूंची जातलो म्हणून कृष्ण ताका अशी सांगता ताका तूं पांडव जेन्ना सायडा येवका ह्या प्रकार कृष्ण ताका सांगता कसले की तूं तुगेले परिवारा ओट्टू आसता कसले तुगेले भाव तांणी तुगेले भाव तुगेले हांव सुकून ती सो
हो एक विषय, आणि दोन्ही विषय म्हळ्यार तूं धर्मा सायडान आसतलो, तूं दुर्योधनालो टस म्हळ्यार तूं अधर्मा सायडान आसा म्हूण, तूं कुंतील पुत्र. सो कर्ण तेन्ना सांगता, वय म्हाका आजीची कुंतीने सांगिल्लो हो विषय. त्यावेळी तो सांगता की हांव इतलो काळ दोखून, कर्ण सांगता की कृष्णाक, हांव इतलो काळ दोखून पुरा हें सत्कार स्वागत हें कसं कसं पुरा मेळटा अंगराज जावन दुर्योधना निमित्त हांव त्या पुरा म्हणटात पळय ताचे पुरा उपयोग जाल्लो आसा, त्या म्हाका एक प्रतिश्ठ मेळिल्लो आसा राय म्हूण. आणि दुर्योधन ह्या युद्धांत आतां आतां हें तुगेले शांती प्रस्ताव कशी स्वीकार जायनी आनी युद्ध जाता म्हूण आतां जाता म्हूण जाल्लें नासा. आनी दुर्योधन मेगेर वयर भार घाल न्हू ह्या युद्धांत मुखारसून वता आसा. ह्या समयार हांव ताका सोडचें जायना. कसं जालें की मेगेर वयर तो म्हाका कावंट करून ह्या युद्धांत वता आसा म्हूण. कृष्ण सांगता की ह्या वेळी न्ही, आनीक एक विशय कृष्ण सांगता की तूं ह्या वेळी न्ही की तूं युद्धांत पांडवा सायड आयल्यार तूं मुखार जावन सम्राट जातलो, युधिश्ठीर न्ही तूं. आनी ह्या वेळी सांगता की मुखार जावन द्रौपदी वय तुका स्विकार करतली म्हणून. कसं जालें की ती पांडव जनाली धर्मपत्नी म्हणून आसा, ताका द्रौपदी वय तुगेली बायल जातली म्हूण त्या प्रकार सांगता. म्हळ्यार मुखार गोतस की द्रौपदी स्वयंवरान कर्णाने ट्राय केलें नाशिल्लें त्या टायमार. सो एक प्रकार म्हणटात पळय, देव पुरा रितेरी स्वयं जावन कर्णाले येवन हो व्हड विशय येवन ताका सांगता पुरा की तुगेली पुरा मनाची इच्छा आसता म्हणटात पळय, ते पुरा देव एक प्रकार ताका हें दिता. म्हळ्यार क्षत्रिय जावन आशिल्लें ते एक देवूची ताका एक ते प्रतिश्ठा दिता. क्षत्रिय मात न्ही, सगळ्या विश्वात सम्राट जावंच तसलो प्रस्ताव दिता. द्रौपदी बामूण जावंच तसलें एक तें एक तो एक विशय सांगता. म्हळ्यार कसनय तागेले एक मनांत कसनय एक इच्छा आसल्या पळय, देव पुरा तृप्त करता म्हणून आमी पळयता. आतां आमी आमी ह्या पॉयंट आशिल्ले की कृष्ण तागेले प्रितीचे भक्त अर्जुन तागेले रक्षणा खातीर येवन हो प्रस्ताव दिता की म्हणून ते खंडीत आसा की कृष्णाक अर्जुना खातीर एक प्रीती आसा वय म्हणून. जाल्यार हो विशय हातूं तितलें कांय कनेक्शन ना. कसं जालें की अर्जुनान दोन पंथा इनडायरेक्टली द्रुपदाल म्हळ्यार द्रुपदाल तें ओटू लढाई जाताना आनी गंधर्वाल ओटू लढाई जाताना इनडायरेक्टली अर्जुनान प्रूव केलें ना की तो कर्णाकिना सुपिरियर आसा म्हणून. आणि तिन्ही पंथा डायरेक्टली त्या विराटांत युद्ध जाताना अर्जुनान ताका पराजित केलेलो आसा. सो तो एक विशय न्ही. कसं जालें की अर्जुनान ताका स्वयं तागेल्या केपेबिलिटीज युद्ध करच्याक ताका म्हणटात पळय कर्णाले हातूं अर्जुनाक कसं एक विशेष जावन ताकेल एक केपेबिलिटी ना म्हूण तशें कांय ना. जाल्यार कृष्णाल एक रिजन कसलें आशिल्लें की कृष्णाल फर्स्ट एक पॉयंट आशिल्लें की युद्ध जायनासल्यार लायक म्हणून. कितले जन मरता ती, कितले जनांक नाश जाता, ताचे खातीर ताणें शांतीदूत जावन तो हरिस्तिनापुरा गेलेलो. ताका मनस्पुरक आशिल्लें की युद्ध जायनाशी पुरो म्हणून. तें जायनी, युद्ध जाता म्हूण जाल्लें. जाल्यार आतां कृष्णान मनांत आशिल्लें की युद्ध जाल्यार जावं, जाल्यार मिनिमम कितले जना वांच्यो येतात वायलन्स आनी डेथ म्हणटात पळय, कितले युद्धांत कितले उणी जाता तितले एक डॅमेजींग जावन म्हणटात पळय कितले नुकसान जावचें उणी जावचें, वा कितले ते पेट्ट जाता जनाक ते कितले जालें तितले उणी जावं तें युद्ध जावं म्हणून. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहलिक, शाल्य आनी पुरो कोण आशिल्लीं ती तांणी पुरा एक प्रकार पांडवाल एगेन्स्ट नाशिल्लीं तांणी आनी परिवाराचेंच तांणी ताका एक प्रकार ते एकदम एगेन्स्ट सी नाशिल्ले जन न्ही तांणी. पांडवा खातीर प्रीत आशिल्ली तांगेल्या मना खातीर. मात ते एक प्रकार म्हणटात पळय ते एक झाड कसं की मारका म्हूण ते एक भावना ते आमी पळयता. ते कर्ण, शकुनी आनी दुर्योधन तांगेल हातूं ती घट्ट आशिल्ली. आनी तांगेल हातूं कर्णान पक्कने ह्या सायड आयले म्हूण जाल्यार तें तांगेल म्हणटात पळय तें एक युद्धांत कितले एक डॅमेज जावचें आशिल्लें पळय तें उणी जाता. कसं जालें की कर्ण तें इक्वेशन चेंज करता आशिल्लो. सो त्या प्रकारार कृष्णाल मनांत आशिल्लें की युद्ध जावचें आसा जाल्यार कर्णान ह्या सायड आसल्यार तें युद्ध बेगी जावचें पुरो, उणी जनय मोरच्या पुरो ती. कसं जालें की कर्ण ह्या सायड आसल्यार तें एक प्रकार तें इक्वेशन चेंज जातलें म्हणून. सो कृष्णान बेसिकली पुरा दिल ट्राय केल्लें आनी कर्णाक कसन जावंक आशिल्लें तागेलें मनांत तें पुरा दिल्लें. जाल्यार ह्या पॉयंटार तें एक ऑब्लिगेशन म्हणटात पळय दुर्योधना खातीर तें कृतज्ञता तें तागेल्या मनांत आशिल्लें आनी ताका तें कृष्णान सांगिल्लें तें ऑफर ताका तें स्विकार करचें जाय न्ही म्हणून. ताका तें एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्टाचें पळोवचें जाय न्ही. सो हें एक प्रकार एक म्हणटात पळय भारी एक दुख्खा विशय ट्रॅजेडी
की ते परिस्थितीन तूं कर्ण अधर्मा सायडारी आशिल्लो आनी गोत्तस मुखार सून जेवन हे तागेले खातीर एक एकदम घातक म्हणटात पळय तागेले मृत्यू जाता ह्या कारणान. सो आमी अशी हे एक्झाम्पल पुरे आमी अशी डिस्कस केलेली आसा. फॉर एक्झाम्पल आतां एक एक गरीब खंयचे आतां एक गरीब इस्लामीक देश आसता ती पाकिस्तान जावं अफगाणिस्तान जावं तांतूं खंय गरीब थंय म्हणटात पळय एकदम दुर्बळ जन आसता ती थंय कशें करता ती ते जिहादी जावन ते कोण टेररिस्ट आनी असतात पळय कोणाक ते जन जावं का बॉम्ब घालचे का हें घालचे तांणी गरीब आशिल्ल्या जना कडेन वतात आनी सांजचे कोणाक तांच्या परिवाराक खावच्या पिवच्या मेळना पळय तसल्या जना तांणी सोदून ते जिहादी जावन तांकां टेररिस्ट करतात. तो आत्तां फकत एक सांजच्या डाक तांकां तांकां कशें की खावचे पिवचे दिल्ले हावस बापूक दुडू दिवन तांणी ट्रेनींग केल्ली ती जाल्यार मुखार सून फकत ते व्हड जातरी तो चेडूं व्हड जाता ताका कळटा की भाई तांणी म्हाका खावचें दिलां पिवचें दिलां वस्त्र दिल्लें जाल्यार आतां म्हाका कळना आनी कसं करचें हो विशय आसा पळय तो समनी म्हणटात पळय कोणाक कसं एक तूं कनेक्शन ना तसले जना वयर इनोसेंट जन म्हणटात पळय तांगेल वयर बॉम्ब घाल न्हू एक प्रकाराचे वायलेंस करचें असल पुरा कार्यान तूं हांव तांतूं पडूं नज म्हूण ताणें सोडयत ते कृतज्ञता भावान ताणें सांगचे लेखचे की हांव आतां बॉम्ब घालतलो कसले की हांणी म्हाका खावचें पिवचें दिलां तें समनी मित्रता कृतज्ञता तो असोय विशय आतां फॉर एक्झाम्पल आतां अमेरिकान ते ओसामा बिन लादेनान व्हड बॉम्ब घालिल्ले आतां तागेले ते बॉम्ब घालिल्ले तागेले दोस्तो आशिल्ले ते एक प्लेनारी मोहम्मद बिन आटा म्हणून आतां ताण सांगलें की हांव म्हगेली मित्रता ओसामा बिन लादेना खातीर इतलें आसा ताका हांव बॉम्ब घावन इतले जना मारले म्हूण ताचे ते म्हणटात पळय ते सिद्धांत समनी दुर्योधनान द्रौपदीक आनी आनी कसं ताणें तें पुरा केलेलें नाशिल्लें ते पांडवा वटू ते एकदम अधर्माच प्रतीक आशिल्लें तें मालगड्यांक एक पण अपमानीत करचे दुर्योधनान अशी पुरा जाताना कर्णान तें सोडका आशिल्लें म्हूण ताका ताणें एक म्हणटात पळय ताणें ताका दिल्लेलें एक उत्तर म्हणल्यार वर्ड ऑफ ऑनर ताणें दिल्लेलें उत्तर हांव दुर्योधना हांव तुगेलो ओट्टस म्हूण ताणें तें सोडून घालनी जाल्यार ताणें तें उत्तर सोडून तागेलें एक म्हणटात पळय धर्माचें सायड एक प्रकार धर्मिश्ट जावन आशिल्लें जीवन तें ताणें सिलेक्ट करता आशिल्लें म्हूण सो एक प्रकार ते संघ दोशा निमित्त असो प्रारब्ध असो ते पुरा आशिल्ले निमित्त कृष्णान वय ताका ते धर्मार सोर्स तसले ते एक वाट आनी उपाय दाखोवन दिल्लो जाल्यार ताण तें ताका दुर्योधनान दिलें कशें की उत्तर तागेले खातीर एक म्हणटात पळय लॉयल्टी मिसडायरेक्टेड सेन्स म्हणून येता एक प्रकार मिसडायरेक्ट लॉयल्टी ताणें दुर्योधना खातीर दाखयलें आनी ते तांणी उलोवन घेता आनी कर्ण कृष्णाक ह्या वेळी सांगता काय एंडारी म्हाका गोत्त आसा आमी पराजीत जातलींची म्हूण कसं जालें की आमी कसन कसन तें कार्य केलें ना तें अधर्माचें आशिल्लें ताची अ, आमी पराजीत जातलीं म्हूण आनी कृष्णाक ह्या वेळी सांगता की हांव ते द्रौपदी विशय सांगिल्लें पळय की ती वैश्या ती तांडूळ हाडटा हांगा ह्या पुरो विशय हांव सांगिल्लें दुर्योधनाक खुशी करचे खातीर आनी तो सांगता की हांव चुकून पडलें कृष्ण हांव तशें उलोवचें नज आशिल्लें म्हूण म्हळ्यार कर्णाक ह्या पुरा मना वता आसा एक प्रकार जाल्यारूय तो सांगता हांव कसं की एक दुर्योधना म्हगेलें उत्तर दिलेलें आसा हांव तें सोडना म्हूण आनी मुखार ह्या वेळी सांगता की कर्ण की ते अर्जुनाक गांडीवा दुखून ते धनुश्या दुखून ताका कसं एक उज्ज येतलो ताचेर सगळें कौरव जन पुरो आमी जोडून वचचे आसा म्हूण असल उत्तर वय कर्ण सांगता भीम दुर्योधना मारतलो अर्जुन म्हाका मारतलो आनी युधिश्टीर कसन ते यज्ञ करतले पळय ते कुरुक्षेत्र युद्धभुमीर तांतू आमी पुरा कौरव आनी कौरवाल सायडा कोण कोण आसा ती आमी एक प्रकार आहुती जावन ते यज्ञांत भस्म जावचे आसा म्हूण सांगता काय कर्ण आनी कर्ण कृष्णाक ह्या वेळी सांगता की म्हाका सपनय पळयलें काल रात्री थंय हांव पळयलें युधिश्टीर आनी विंगड पांडव पुरा भार एक चांग वस्त्र घालून अशी एक एक म्हणटात पळय आकाशा लेका सायडा वता आसा ती आनी 1,000 पिल्लर्स आशिल्ले एक पॅलेस रावल्यार ताचे भितर तांणी एंट्री करता आसा भितर वता आसा ती आनी दुर्योधन आनी तागेले भाव पुरा एक म्हणटात पळय एक विंगड केल्या रक्ताचे वस्त्र घालेले तसलें वस्त्र घालून अशी तांणी यमाल लोकां वता आसा ती असल म्हाका एक स्वप्नय पळयलां सो म्हाका गोत्त आसा की हें पुरो आतां मुखार सून पुरा एक नाश जावचें आसा जाल्यार हांव दुर्योधनाक सोडून घालना
त्यान कृष्णाक एक प्रकार म्हणटात पळय एक हास येता काय कृष्णाक, की तुका तू सगळ्या हस्तिनापुरा साम्राज्य ना म्हणता असं जाल्यार मृत्यू स्वीकार करता असं तू म्हणून कृष्ण हसून सांगता काय कर्णाक, कसं ना बाय हें म्हणून. त्यानं कर्ण कांय उलयना काय नुसतं बसता काय. आणि कृष्ण म्हणता पळय सांगता विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणतात पळय, कोत्त सुने करू जायना अरे म्हणून. सो त्या अरे प्रकारारी राम. तशी तशी अरे सांगता म्हणून सांगतास. आणि कृष्ण मागीर सांगता की कर्णाक जायत आणि कुरुक्षेत्राची युद्धभुमीन तू मेळया आमी म्हणून. सो कर्णाक म्हणतात पळय एक प्रकारारी कळटा की कृष्णा ताणें रिजेक्ट करून ताका कसं की एक चान्स आशिल्लें धर्मार जीवन करचें, तें ताणें एक चान्स सोडलें म्हूण ताका एक मनांत एक आसता. जाल्यार तागेलें कशें की तागेलें एक रिजनींग आशिल्लें की तेसो न्ही हांव दुर्योधना सायडान तसो दुर्योधना प्रती कृतज्ञ आसा म्हणून. सो त्या प्रकारे ही घटत जाता म्हूण पळयत. आनी आतां मुखारी तें कशें जावचें आशिल्लें त्या जत्ताची की म्हणटात पळय कृष्णाल आनी कर्णाल ह्या जातरी आनी मुखारी ते युद्धाचेची मुखार सुनू जातले म्हूण पळयत. सो आतां मुखार सुनू तें कुरुक्षेत्राचे युद्ध जाता. सो आमी पळयता कर्ण एक प्रकार हें कुंती लोट तागेलें मिटींग जाल्लें, कृष्णा लोट मिटींग जालें एक प्रकार इमोशनल ट्रॉमा म्हणटात पळय, सनकी तागेलें ओट्टू जाता हें पुरो ताका विशय गोत नाशिल्लो. एकदम सडनली म्हणटात पळय हें पुरो विशय ताका कळ्ळा तागेल्या जिवना बद्दल की तो सूर्यपुत्र कुंतील पुत्र कृष्णान कुंतीन सांगलें. जाल्यार तो कृष्णाक आनी कुंतीक हो विशय सांगतकय की हो विशय तुमी तुमगेल्याक दवरून घेवका म्हळ्यार आनी कोणाक सांगू नाका. कसले की दुर्योधनाक आनी हो विशय कळल्यार मागीर हें मस्त कॉम्प्लिकेट जातलें म्हणून ताका कृष्ण आनी कुंती तो रिक्वेस्ट वय करता काय कर्ण की तुमक गोत तशिल विशय हो आनी कोणाक सांगू नाका ती म्हणून तुमगेल्याक दवरून घेया ती म्हणून. सो अशी जावन मागीर युद्ध जाता. युद्ध सुरू जाताना सुरे 10 दिवस आमी ते फुडें तें लास्ट टायम डिस्कस केलेलें की युद्ध सुरू जाताना सुरे 10 दिवस कर्ण युद्धभुमीर आसना. कशें जाल्यार की भिष्मांत आनी कर्णान हातूं तें एक प्रकार तांगेलें एग्रीमेंट जायना कशी. आनी भीष्म सेनापती आसतना हांव युद्धा भाग घेयना म्हूण कर्णूय तशी सांगता. सो त्या प्रकार भीष्म पितामहान युद्धभुमीर आसतना कर्ण भायर आसता म्हूण तो कॅम्पान तो आसता. जाल्यार फूल टायम तो न्यूजाच ट्रॅक दवरता आशिल्लो खंय युद्धभुमीन तूं कशें जाता आसा कशें जाता आसा म्हळ्यार युद्धान ना सुरे 10 दिवस. आनी आनी एक दिवस कौरवाल कसं जाता पांडवाल जाता सुरे दिवस युद्धान तूं भीष्म पितामहान अशें एक प्रकार युद्ध करचें आसा की अशें दिसता की 2-3 दिवस भितरीची पुरा युद्ध समाप्त जातलें भीष्म पितामह पुरा जगात मान काडटलो म्हूण. जाल्यार दोन्ही दिवस अशी जाता ती पांडवाल सायडची काय मोर पॉवरफुल जाता. सो अशी वयर तो जात्ता आसता म्हूण पळयता. मागीर 4 दिवस पळयताना अ, अ, एक प्रकार आनिके म्हणटात पळय पेट्ट पडता कौरव सायडाक. तेन्ना कर्णा दिसता की आतां हांव वचूं काय न्हय म्हणून. जाल्यार तागेलें तें एक मनांत ताण आशिल्लें की भिष्मान आसतना हांव वचना म्हणून. आनी दुर्योधन वय पण सांजवाळ ते युद्ध जावन कॅम्प येताना सुरयतान येवन कर्णा वचून मेळचें. कसं जालें की एक तर तो भावान पुरापशी मालगड भाव आशिल्लो. सो तागेले एक प्रकार एजाज म्हणटात पळय कर्णूच तागेले खातीर. आनी आनी तागेलें एक मित्रता वय आशिल्लें. ताका युद्ध जाल्ले दिसता सुरय ताणें कर्णालें कॅम्पा वचचें दुर्योधनान आनी कशें कशें जाल्लें फाल्यां कशें स्ट्रॅटेजी यूज करूं येता सुरय ताणें तागेलो डिस्कस करचें आसा. मागीर तें विंगड मिटींग जावचें मागीर ताचे नंतर भिष्मा वटू सुरय येवन कर्णालें वटू म्हळ्यार आमी एक प्रकार पळयत दुर्योधना तागेल्या भावाक इनाचेर एक प्रकार कर्णाल वटू मित्रता आशिल्लें. कसं जालें की ताका तें गोत आशिल्लें तागेलें कॅपॅसिटी आसा तागेलें तें एक थिंकींग पावर आसा तो रायट गायड करतलो म्हणून. सो सुर्य वचून ताका केन्ना मेळचें. आनी 8 दिवस मागीर अशें जाता की दुर्योधना म्हणटात पळय भारी एक प्रकार पेट्ट पडटा कसलें की त्या दिवस दुर्योधनाल आनी भिमा लढाई जावची आसा. आनी अशी पेट्ट खाता त्या दिवस दुर्योधन भिमाल्याक भारी एक अपसेट जाता आनी कन्फ्युज्ड वय जाता म्हळ्यार ताका एक कसन जाता ह्या युद्धांत तूं म्हळें एक तर तागेले मस्त तागेले सायडाचे मस्त जनाक मृत्यू जाता आसा आनी ताका स्वयं आज भिमान मस्त पेट्ट मारलो.
सो त्या प्रकारारी त्या सांजवाळ तो एकदम अपसेट जावन येता आणि सांगता की कर्णाक येवन सांगता की आमगेर सायडाचे सैन्याक एकदम मारता आसा ती म्हणून आणि भीष्म सेनापती वय जावन ताका ते कंट्रोल करूं जायना म्हणून म्हणजे 8 दिवस सांजवाळ हो विषय आणि ताका दुर्योधनाक केन्नाय ते एक डाऊट आशिल्लें भीष्मा वयरी की तो ताका पांडव म्हळ्यार प्रितीची जन म्हणून ताका ताणें सांगलें की कर्णाक म्हाका दिसता भीष्माल मनांत पळय त्या पांडवाल खातीर प्रीत आसा ताचे निमित्त तो मनसपूर्वक जावन लढाई करना म्हणून तशी न्हय आशिल्लें भीष्म पितामह तशी नाशिल्लो जाल्यार ह्या गेले एक मनांत ते डाऊटच वयनो आणि आणि ह्या सुरेश बाई न्ही आता ह्या पास वचून दुर्योधन सांगता भीष्माक की कसन जेता असं म्हणून मग सूर्यपंताने कसं म्हणजे कसं इवन भीष्म पितामन कसं स्ट्रॅटेजी कोण आशिल्ले प्रकार लढाई केल्यारी मागीर सांजवाळ उलोवन घेता आनी दुर्योधनान ते ते फॉल्ट फायंडींग म्हणटात करूं असके की ह्या समने आशिल्लें त्या समने आशिल्लें आणि त्या दिवस मात दुर्योधन एकदम अपसेट आशिल्लो भीष्मदेवावर आणि त्यात कर्ण त्या मिटिंगांत आशिल्लो आणि कर्ण सांगता काय भीष्म पितामहाक की तुज्यान तुमकां साथ दिनातल्यार सेनापती जावन तांकां लढाई करचें तूं सोड त्या पदवी हांव येतय त्या युद्धांत तूं आनी कॅम्पा बसयत आणि हांव पळय पुरा पांच पांडव जनाक मान सोडता म्हणून अशी कर्ण सांगता सो एक प्रकार आम्ही पळोवं येता की कर्ण ते केन्ना एक दुर्योधनाक कसं खुशी जाता तें एक उतर उलोवन म्हळ्यार ते भीष्माक कसं नाही कोणी सांगता आशिल्लें जाल्यार दुर्योधनान कितलें सांगता कसलें की तो सेनापती जावन ताणें तें एक जबाबदारी घेतल्या पळय ताका मस्त उलोवच्याक पळय जायना तसले टायमार कर्ण मुखार येवन ते भीष्म पितामहाक उलयता म्हूण सांगिल्लें आसा की तुका जायनातलें सोड हें म्हूण तेन्ना आणि ऑफकोर्स ह्या गोत्तस कर्णाक कसलं की ताण कुंती सांगला की हांव अर्जुनासून विंगड पुत्राक बांदना ताण कुंती सांगिल न्हू की तुगेले 5 पुत्र आसतले म्हळ्यार इनडायरेक्टली अशी सांगला की अर्जुनासून हांव विंगड जना मारना म्हणून जाल्यार मिटिंगा कशी सांगता कर्ण की हांव 5 पांडवां मारता म्हणून म्हळ्यार हें कसन जालें फट्टी मारता म्हणून सांगितलं ताका येगोतच तो मारना म्हणून जाल्यार एक दुर्योधना खुशी जावच्या खातीर म्हणटात पळय म्हणजे तागेली हें एक म्हणटात पळय सगळे जिवनात स्टोरीची एक प्रकार म्हणून सांगित की पद पद म्हणटात पळय तो दुर्योधना कसं खुशी जाता तें एक तागेले एक स्वभाव तशी जाल्लो आसा की ते सांगच्या खातीर म्हणून ताका गोत आसा की हें अशें पुरा उतरान ताका तो आनीक ताका मुखार कश्ट जावचे आसा जाल्यार तो तांकां तूं मागशी ना म्हणटात पळय तागेले मनांत हेंच आशिल्लें की मागीर हांव कशी खंयच्या रुपार युजफूल जावं उपयोगी जावं दुर्योधना खातीर म्हणटात पळय तागे सायकोलॉजिकली म्हणटात पळय एक प्रकार तागेलें सगळें जीवन पुरा जनाल आमगे लायफान तूं आमगेले परिस्थिती लायफार कशें की एक सेंटर जावन आसता एक एक जनाल त्या परिस्थितीन तशी असतं की तांकां दुडवाचे अगत्य असता ताका तांगेले त्या लायफात सेंटर तेंच असता की कशी दुड्ड कमोवचें कशी दुड्ड कमोवचें तेंच तांगेले मनांत असता एक एक जनाल कसं एक हॉबी असता कोणाक क्रिकेट लायक जावचें पुरो कसं न्ही और म्युझिक तांगेलें सगळें जीवन म्हळ्यार तांकां तेंच एक मना प्रिती विशय की टायम मेळ्ळ्यार क्रिकेट खेळचें और म्युझिक कसं तशी एक एक जनाल तांगेले तें एक दोस्ताल संगा आवटोशें म्हळ्यार टायम मेळ्ळ्यार तांगेले भायर वचचें तशी तांगेले एक लायफ सेंटर्ड असता सो पुरा जनाल एक लायफ एक म्हणटात पळय खंयची एक प्रिती विशय आसता खंयच्यान तांणी मनस्पूर्वक जावन म्हणटात पळय तांगेले टायम वता म्हूण पळय जाल्यार आमी पळयत कर्नल सायकोलॉजिकली सेंटर आमी पळयत की दुर्योधनाक कशी खुशी करचें म्हणून त्या प्रकार तागेलें तें एक जिवनाचें तें मेन एक पॉयंट आशिल्लें म्हूण पळयत सो ऑफकोर्स आमगेल्या लायफान आमी भक्तींत केन्ना येता ती देव कृष्ण आमगेल्या लायफान तूं सेंटर आसूं तेन्ना आमी भक्तींत मुखार वचचें सो कर्नाल खातीर लायफान तो दुर्योधनाचो सेंटर आशिल्लो आनी ताका कसन कसन खुशी जाता ताका तसलें उतर ताणें उलोवचें आशिल्लें आनी तेंच ताणें ट्राय केलेलें आसा मुखार जावन ताणें ते रिग्रेट करचें आसा कसलें की कृष्णा लेवल उलयतना ताणें कशी सांगलें की हांव तें द्रौपदी तशी उरलो हांव चुकून पडलेलो म्हणून सो एक प्रकार रिग्रेटय आसता ताका जरी ताका तांतू भायर पडूं जायना आनी कर्णान अशी भीष्म पितामह उलयले सिताक की तूं जावकेल्या सोन सोडी हांव 5 पांडवां मारता तेन्ना दुर्योधनान म्हणटा पळय पास एक पंथा म्हणटा पळय एक पंथात एक शक्ती आयल्या म्हणके जाता म्हळ्यार त्या दिवस तो भारी अपसेट जावन डिमोरलायज जावन गेलो म्हळ्यार आनी कसन करचें बा म्हूण ताका तें म्हणटात पळय तसल परिस्थिती जाली तागेली जाल्यार हें कर्णाल उतर आनी आयकून ताका पास एक पंथा ताका एक स्पिरीट येता आनी
आपास तो सांगता काय भीष्माक आहे म्हळ्यार ताका कशी उरलोच म्हूण कळना आशिल्लें भीष्म पितामहाक तो हांव पेट्ट खावन येयलो न्हू त्या दिवस जाल्यार सांगता काय कशें करता तूं भीष्म पितामह सांग म्हूण तेच न्ही ह्या घटनेन तूं त्या भीष्म पितामहान ते पांच बाण घेवन हाजेन हांव हे पांच पांडव जनाक हल्ल्याक मारता म्हूण ते प्रण घेवचे आसा हें समयता ह्या मिटिंगान तुजें ऑफकोर्स आमकां गोत्त आसा ती काणी मागीर कृष्ण कशी ते अर्जुना कडेन ते पांच बाण काडून घेता म्हणून सो अशी जाता धांचे दिवस मागीर भीष्म पितामह पराजित जावन मागीर ते बाणा शय्यारी आसता म्हणून सांगिल्लें आसा सो थंय एक म्हणटात पळय टायम एक व्हड शॉक आशिल्लें दुर्योधना खातीर वय जाल्यार की कसं नाही जावं ताका गोत्त आशिल्लें की तागेल सायडान तूं मोस्ट क्वॉलिफायड भीष्म पितामहाची विंगडजन आसत वय द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण जाल्यार भीष्म पितामह ते कसं एक लेवल आशिल्लें स्टँडर्ड आशिल्लें ते विंगड खंयच्याय युद्धांत म्हळ्यार दोन्ही सायडान तो श्रेश्ठ आशिल्लो भीष्म पितामह एक प्रकारार पळयलें तागेले ते एक अनुभव आशिल्लो तागेले ते विंगड जेन्ना मॅच करचें भारी डिफिकल्ट जाता आशिल्लें जाल्यारीची आता भीष्म पितामहान नामुंजल सताकाची युद्धांतू कर्णाक चार्ज घेता म्हूण ते दुर्योधनाक वेग आशिल्लें आनी तागेले वयर मस्त होप आशिल्लें सो 11 दिवस दोखून आता कर्ण युद्धांत येता म्हूण पळयता जाल्यारीची कर्णान म्हणटात पळय 11 दिवस सकाळी युद्ध सुरू जावचे पेशी फुडें एकांतांत वचून कोणी नातिल तेन्ना तो भीष्म मेळू वता काय कर्ण आनी भीष्म थंय म्हणल्यार त्या दिवस तर एकदम टायर्ड जावन म्हणटात पळय दोळे ओपन करूं जायना भीष्म पितामह तितले त्या बाण आनी तितले व्हड दिवस आशिल्लो तो टायरींग जावन आनी भीष्म पितामह पांय पडून कर्ण सांगता खंय हांव कर्ण अधिरथनी राधाल पुत्र तुमकां तुमगेलो आशिर्वाद घेवचे आयला म्हूण अशें सांगता खंय भीष्म पितामह त्या दिवस एकदम वीक आशिल्लीं ती कशी पुणी कोण तांणी दोळे ओपन करून पळयतात खंय आनी तेन्ना कर्ण सांगता खंय म्हाका गोत्त आसा की तुमकां म्हगेल विशय कसं चड एक म्हणटात पळय कसं एक मनान म्हगेल विशय कसं तुमकां रिस्पेक्ट ना और म्हगेल विशय तुमी चांग लेखना ती आनी खंयचे सभेन तुमी म्हगेले एक प्रकार अपमानू केलो आसा म्हाका गोत्त आसा जाल्यारीची हांव कसं चूक केलें आसल्यार म्हाका क्षमापण कोरका अशी त्यांनी भीष्मा सांगता खंय तेन्ना भीष्म सांगता खंय की तूं अधिरथ आनी राधाल पुत्र न्ही म्हाका गोत्त आसा तूं कुंतील आनी सुर्याल पुत्र म्हूण हो विशय म्हाका फुडें खंयचे एक ऋषी मुनी लोकून पुरा कळलेलो आसा हो विशय म्हाका गोत्त आसा म्हूण म्हळ्यार भीष्म पितामह हो फूड दोकून विशय गोत्त आसा म्हूण आत्तां कर्णाक सांगता तो हो गोत्त आसा आनी हो विशय म्हाका कृष्णान आनी कुंतीन आनी केशवान म्हाका सांगला म्हूण म्हळ्यार आमी पळय येता की कृष्ण भीष्म पितामह कितले क्लोज आशिल्लो म्हूण म्हळ्यार खंयचे विशय कृष्णाक आनी कुंतीक गोत्त आसा तो विशय कृष्ण वचून भीष्म पितामहाक वय सांगता म्हणजे तांगेल ते रिलेशनशीप कृष्णाल आनी भीष्म पितामह हांतूय तांतू प्रदर्शीत पळोव येता की खंयचो एक विशय आसल्यार कृष्णाल आनी भीष्मान मदें तसो निपूण ना आशिल्लें आनी कर्ण सांगता भीष्म पितामह सांगता खंय तूं सादारण मटा योद्धा न्ही तूं ग्रेट हिरो म्हूण आनी आनी मात तुगेलें तें फुडलें जन्माच तें एक म्हणटात ते प्रारब्ध कसले की तो राक्षस जावन नाशिल्लो न्हू सहस्र कवच दंभोदभव ताजे निमित्त तुगेलें तें मनांत तें एक आनीक वृत्ती आशिल्ली म्हणटात पळय ते पावर दाखोवचें आनी ताचे निमित्त ते पावर दाखोवच तुगेली ती एक वृत्ती आशिल्ली ते नेचर आशिल्लें ताचे निमित्त तूं त्या दुर्योधना प्रती आकर्शीत जाल्लो म्हणून आनी दुर्योधना प्रती आकर्शीत जावन तागेल एक तो स्वभाव आसा पळय ताजे निमित्त तुगेली ती अशी एक बुद्धी आयली आनी तूं एक कॅरीड अवे जाल म्हणटात पळय आनी असल पुरो विशय केलो तूं कसं करूं नज आशिल्लो आनी हो पुरो विशय सांगताना कर्ण आयकत काय तेंगेलें आनी कर्ण कसं नाही जावं तो क्षत्रिय आशिल्लो वय आनी क्षत्रिय लेखारी ताका गोत्त आशिल्लें की भीष्म पितामह लेवल कसं नाशिल्लें म्हूण ताकाची भीष्म पितामह खातीर कसं नाही आसो तागेले मनांत एकदम जेन्युइन रिस्पेक्ट आशिल्लें एज अ क्षत्रिय कसं की भीष्म पितामह तें लेवल आशिल्लें योद्धा जावन आनी आपास ताका पांय पडून क्षमापण मागून घेतली आनी कर्णान हो हो आज एक तो एक म्हणटात पळय ताणें कशी एक तें एक बिहेवियर तागेलो एक स्वभाव दिसलो भीष्म पितामहाक ताणें म्हणटात पळय प्रार्थना केल्ली क्षमापण मागलें तेन्ना भीष्म पितामह तागेले वयर एक प्रकार खुशी म्हणटात प्रसन्न जातात वय आनी सांगतात की ना तूं
असं म्हणतात पळय, असं नाही म्हणतात पळय, ताका पळोवन हसता ती म्हणून सांगेल की. आणि भीष्म पितामह वय ह्या समयार वय ताका सांगता खंय, आत्ताय समय आसा, या युद्धा देखून तू भायर पडी म्हूण, आनी नाका तू युद्ध करचें म्हूण. तेन्ना कर्ण पास सांगता खंय, म्हाका करूं जायच ना. कसलें की दुर्योधन तर म्हगेल वयर डिपेंडंट आसा, आनी आतां तुमी ना म्हूण जाल्यार युद्धांत तो तर म्हगेल वयरी निर्भर आसा म्हूण. म्हळ्यार एक रात्री वय आमी म्हणटात पळय, लास्ट मोमेंट वय भीष्मान वय ट्राय केलें कर्णाक सांगून की हें ट्राय करी, आनी भीष्मान सांगलें की तूं सोंड घाल्यार पळय दुर्योधनाक, हें युद्ध एक दिवस भितर एंड जातलें म्हूण. तो मस्त जना जिवंत वय व्हरतलें म्हूण. जाल्यार हें सांगतर वय कर्ण तांकां आयकना म्हूण आमी पळय येता. आनी ते आयकनातले तेन्ना पळयल्यार आमी पळय येता की भीष्म पितामहाक कर्णा सांगता काय चायता युद्धांत मुखारसून वस्तू तसल्या तो आयकना जाल्यार, आनी मुखावेल जन्मांत मेळया म्हणून तशें सांगता काय. सो एक प्रकार ते एक म्हणटात पळय तांगेल मध्य आशिल्लें तें एक येदोळ तें कसं जालें की फुडें इन्सिडेंट्स पुरो महाभारतांत तसं पळय, तेन्ना ते केन्नाय तांगेल कसं न्ही एक समयार तांणी मेळटात पळय की कर्ण आनी भीष्म पितामह तांगेल उतरां उतर जावचें केन्ना एक सम म्हणल्यार पळय एक छंद कोन्न उलोवस तांगेल ते जायिनी. कसं जालें की भीष्म पितामहाक कर्णा वयर केन्नाय कोप आशिल्लो, आनी कर्णा वयर कोप कसो आशिल्लो तागेल वयर म्हूण कोप न्ही, जे तागेल मनांत हें आशिल्लें की कर्णाक कशी पूण हातूंत देखून भायर काडल्यार पळय हें दुर्योधनाले कांय उपाय वरसना म्हूण. सो त्या लेकार ताणें कर्णाक डिस्करेज करचें आशिल्लें, ताका इन्सल्ट करची म्हूण न्ही. जाल्यार भीष्म पितामह म्हळ्यार तांणी एक प्रकारार तांणी एडमिनिस्ट्रेटर वय न्हू, तांकां पुरा विशय पळोवपाक. सो त्या प्रकारार तांणी तांगेलें कॅल्क्युलेशन आसता आशिल्लें की कर्णाक शिके सायडाक केल्यार दुर्योधनाल शिके पावर उण जातलें म्हूण. तशी तांगेल मनांत आशिल्लें. सो त्या प्रकारार तांणी केन्ना हें करचें आशिल्लें. सो मुखार मागीर दुर्योधनाल आनी कर्णाले आतां हो सेनापती जाता कर्ण जाता म्हूण डिसायड जाता आसा जाल्यार दुर्योधन मागीर ते कॅम्पा येवन सांगता हें तांचे दिवसूची सांजवेळा की म्हळ्यार आतां ताणें जावचें म्हणून हें दुर्योधन येवन निमगूत खंय सेनापती कोणा करचें पा म्हूण. म्हळ्यार दुर्योधन एवरी टायमची एक डिप्लोमसी सी दाखयता. कर्णाक दिसता आशिल्लें की आतां म्हणटात पळय भीष्म पितामहातले ताणें जावचें म्हणून. जाल्यार कर्णाक दुर्योधनाल त्या मनांत कसो नासता त्या कळटा आशिल्लें. आनी ताका कळटा की ताण त्या समयार सेनापती जाल्यार स्वल्प जन अशी आसतलीं कौरव सायडा कोण ते एक्सेप्ट करचना म्हूण. ताकाची कर्णू सांगता खंय पळय तूं सांजचे समय आनी मेकल लेकार आमी द्रोणाचार्या करता म्हूण. सो एक प्रकारार आमी पळय येता कर्ण कशी एक प्रकारार ते दुर्योधनान मनांत कशी आसा त्या प्रकारार चलत आशिल्लो. आनी एक प्रकार क्षत्रीय स्पिरीट वय आशिल्लें कसलें की ताण जावन सांगचें तें दुर्योधनाल तोंडा दुखून येयना. तो जावन सांगता की द्रोणाचार्या करया म्हणून. आनी द्रोणाचार्या उडगत आसा की फुडें कर्णान ट्राय केलें तेन्ना ताका शिष्य म्हूण ताणें स्विकार करनी आशिल्लें. तें जावन वय तो द्रोणाचार्याल नांव घेता. म्हणजे तागेलें तें युद्ध स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट और क्षत्रीय स्पिरीट आशिल्लें म्हूण पळय येता की युद्ध जाताना हो पुरो विशय इम्पॉर्टंट न्ही कसं जावंक आशिल्लें जावंक सो द्रोणाचार्याले अंडर तो युद्धांत तूं एंट्री घेता म्हूण सांगता आसा. ताका गोत्त आशिल्लें कर्णाक की अर्जून तागेल फेवरेट स्टुडंट म्हूण द्रोणाचार्यालो जे तो विशय तो मना व्हरनासी तागेले सायडा वटून ताण कमांडर जावन तागेले अधीन जावन ते युद्धांत तूं भाग घेता म्हूण. आतां 10 दिवस देखून कर्णान युद्धां येयनी आशिल्लें तो आतां 11 दिवसां येताना बाकी पुराच्यांची के सॉल्वली ती जाल्यार कर्ण एकदम फ्रेश आशिल्लो म्हणटात पळय आनी फुल ऑफ एनर्जी म्हणटात पळय. पांडव सैन्याक तो म्हणटात पळय 11th आनी 12th डे म्हणटात पळय अनस्टॉपेबल म्हणटात पळय कितले सकड पांडवाल सायडाचे कोण कोण व्हड व्हड योद्धा आसता पुरा जनाक म्हणटात पळय मारून डिफीट करून पराजीत करून जाता जाल्यार 11 आनी 12 दिवस अर्जुना लोटू तागेले मुखार मुखारसून येना ती म्हूण सांगता ती. एक पंथा तांगेले दोग जनाल रथ सायडा देखून वचून एकल्या एकल्या बाण मारतात की जाल्यार कुडले ते म्हणटात पळय मिनीट भितर तांणी पास जाता ती. जाल्यार तांकां सम एकल्या येद्रा राबून युद्ध करचें आतां 11 आनी 12 दिवस मेळना. हें मागीर कळचें आसा आमकां हें कृष्णान पर्पजली केलेलें कसं जाल्यार की कृष्णाक गोत्त आशिल्लें की कर्णाले ते शक्ती अस्त्र आसा आनी तांगेले येद्रा लढाई जावन कर्णान जेवन ते शक्ती अस्त्रा उपयोग केल्यार अर्जुनाल मृत्यू जाता आशिल्ली. ताका कृष्ण कशी पूण कोर न्हू अर्जुनाल आनी कर्णाले ते मुखारसून येयनासी तो रथ विंगड डायरेक्शना व्हरता आशिल्लो म्हणून पळयलेलें आमी पळय येता म्हणून. मागीर 11-12 दिवस द्रोणाचार्यान म्हणटात पळय
ते ताणें प्रण घेतिल्लें की युधिष्ठिराक हांव बंदी करता म्हणून. जाल्यार जायना तेन्ना दुर्योधन वयत म्हणटात पळय तो अपास म्हणटा तूं प्रण घेतला 2 दिवस जाले कसं जाय न्ही म्हूण. तेन्ना 13 दिवस द्रोणाचार्य सांगता की आतां हांव एक मुगेले एक तागेले टॅक्टीक यूज करता चक्रव्यूह म्हूण. आनी ते चक्रव्यूहान तूं हांव युधिष्ठिरा बंदी करून सोडता म्हणून. जाल्यार आमकां गोत आसा त्या चक्रव्यूहान तूं तांणी लेकीन कोणाकय येवचें जायच ना कसलें की अर्जुना तांणी एक विंगड सायड तांणी बिझी दवरलेलें. आनी द्रोणाचार्याक गोत्त आशिल्लें की अर्जुन सोड विंगड कोणाक त्या चक्रव्यूहाक भितर येवचें जायना म्हणून. जाल्यार आमकां गोत्त आसा की अभिमन्यू तांतू येता आनी पुरा जना मार 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 भितर येता म्हणटात पळय स्टंड जातात तांणी तांणी एक्सपेक्ट करनी की अभिमन्यू अशी अशी तागेले शक्तीचे प्रदर्शन दाखोवन आनी तांकां कोणाक राबोवचें जायना. दुर्योधन पुत्र लक्ष्मणाक कर्णाक वय म्हणटात पळय अभिमन्यू इतले फोर्सार येता काय त्या दिवस की कर्ण एकदम म्हणटा पळय बॅडली वुंडेड जाता मस्त पेट्ट पडून तो रथ अर्दकून पडता की कर्ण. कर्ण पोवण म्हणल्यार तागेले तेका ते लागिल्लें तेका म्हणटा कॅम्पा वचून आपास तेका पूण थोडो ओक्कदांनी लावन आपास लढाय येता काय. आनी सेकंड रावंड तागेले अभिमन्यू वठू जाता त्या दिवस. आनी दोन्ही पंथावे अभिमन्यू कर्णाक आपास पाडयता रथ अर्दकून. आनी म्हणटात पळय कोणाक राबोवचें जायना त्या दिवस ताका त्या प्रकारार त्या दिवस लढाई करता आशिल्लो. तेन्ना दुर्योधन एकदम शॉक्ड आशिल्लो कसो जाल्यार की ताणें एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें अशें जातलें म्हणून. की अर्जुन नासल्यार वय तांगेल्यान कोणी अशी लढाई करतलो म्हणून. आनी आनी तांणी कॅल्क्युलेशन कशें आशिल्लें की हें चक्रव्यूह कोर न्हू द्रोणाचार्य लेकार युधिष्ठिरा बंदी केलें सुद्दां तें युद्ध त्या दिवस एंड जातलें म्हणून दुर्योधनाल कॅल्क्युलेशन आशिल्लें त्या दिवस. आतां दुर्योधन आनी कर्ण सायडा मेळटात की आतां कसं करचें बाबा म्हणून. अभिमन्यू मारता आसा ताका राबोवचें जायना म्हणून. आनी थिंग्स आर गोईंग आउट ऑफ हँड म्हणटात पळय कसं कोण ताका राबोवचें जायना. आनी अशी स्पिडार अभिमन्यू वता आसा की कोणीय ताका राबोवचें जायना त्या दिवस. तेन्ना तांणी दोग जाण डिस्कशन करून कर्ण सांगता की आमी ह्या समयार द्रोणाचार्याल्या वचून उलोवका आनी कसं करूं येता म्हणून. कसं की तांगे स्ट्रॅटेजी काम करना तांणी लेगीत ते चक्रव्यूह कशें चलोवतलें तें जायना. ते तांणी कर्ण आनी दुर्योधन वचून द्रोणाचार्या मेळटात काय. आनी द्रोणाचार्याल तोंडार एक स्माईल हांस आशिल्लें काय इतले खुशेर आशिल्ले की द्रोणाचार्य. आनी तांणी सांगतात काय कर्ण आनी दुर्योधन कसं जाल्लें पळयतात काय म्हणून. आनी तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता कसं एक योद्ध हा तो अभिमन्यू इतले जाणां लोट लढाई केले तागेले कवचार एक स्क्रॅच वय ना म्हणून. म्हणटा पळय एक कवचार कोणाला एक बाणा स्क्रॅच ना तागेल्या कसं एक युद्ध हा तो म्हणून. आनी दुर्योधना कशी द्रोणाचार्य कसले खुश आस काय की पार्थाल पुत्र पार्था मुखार गेला म्हणून तशी म्हाका दिसता साजी म्हणून. तेन्ना ऑफकोर्स हांनी आयली कसं की विंगड उलोवंक शेता खातीर हागेले ते शब्द उलोवन दुर्योधन आनी कर्णाक भारी खोप येता. आनी दुर्योधन त्या कोपान सांगता की कौरव जन आमगेले नाश करता आसा ती आनी तूं आमगेल सेनापती जावन कोण आमगेल नाश करता आसा ताका होगळसिता आसवे तूं म्हणून. आनी इतलो कोप येता की दुर्योधनाक की ताका म्हणटात पळय एक पंथ म्हणटात पळय कोप आयल्यार एक तोंडा तुका उतर येना म्हणल्यार म्हणटा कोप कसं सांगची म्हणून कळना म्हणटात पळय तशी त्या प्रकारार कोप येता म्हणून सांगेल दुर्योधनाक. कर्णाक कळटा की हांव उलयता द्रोणाचार्याक म्हणून. आनी तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता की आमगेले क्षत्रिय जावन अशी ड्युटी आमी केन्ना सोडूं नज. द्रोणाचार्य सांगतात की आमी कसल्या युद्धा भाग घेतला त्या विसरूं नज. म्हाका 2 पंथ आज पराजित जाला अभिमन्यूला. आनी जावं जाल्यार हांव आज कॅम्पांतू बसचें आशिल्लें कसं की म्हगेली अवस्थ ना आज लढाई येवचें जाल्यार हांव सोणी आनी आमी आज कशीपुणी कोर न्हू म्हणटात पळय कशीपुणी कोर न्हू अभिमन्यूक मारकाची ची म्हणून. आणि त्या प्रकारात उत्तर जाताना द्रोणाचार्याक वय तागेले ते म्हणटात पण सेनापती जावनच वय नव्हतो कशी पुणी कोण अभिमन्यू राबो का वय म्हण ताका दिसता खंय. आनी द्रोणाचार्य तांणी मेळ न्हू 6 जण मेळ न्हू द्रोणाचार्य कर्ण कृपाचार्य कृतवर्मन अश्वत्थामा आनी शकुनी. आनी सांगतात की आमी 6 जण मेळून तांणी अभिमन्यू मारची प्लॅनिंग करतात. तो हें एक प्रकार म्हणटा पळय एकदम युद्धाचे नियमाचे विरुद्ध जावन आशिल्लें. त्यावेळी अभिमन्यू अशी काही व्हड योद्धा हांवें न्ही तो 16 वर्सांचो आशिल्लो. आनी 6 जणांन मेळ न्हू ताका मारची म्हळ्यार तो एक म्हणटा पळय एकदम व्हड मॅल प्रॅक्टीस जाल्ली युद्धा नियमास टोटली अगेन्स्ट जालें. जाल्यारीची हांतूय आमी पळयत दुर्योधनाक कसन खुशी जाता ते कर्ण करता म्हणून पळयत. द्रोणाचार्यान मागीर तांगेले भितर ते डिस्कशन जाताना द्रोणाचार्य कर्णा सांगता की तूं अभिमन्यू धनुष्य
आनी तागेले रथात चलोवचे घोडा चलोवचे आनी तागेले रथात चक्र हें तूं मारका. अश्वत्थामाक सांगता की तूं तागेले रथ चलयतले सारथीक मारका. कृपाचार्य सांगता की ते चक्रा लागीं ते चमकून वतले सैन्य आसा तूं तांकां मारका. तशी म्हणून त्या पुरो तांगेली स्ट्रॅटेजी डिस्कस जाता. कृतवर्मन कोणाक मारता, द्रोणाचार्य कृतवर्म, दुर्योधन तांणी अभिमन्यू त्या पुरा जन लढाई करतात. सो आमकां गोत्त आसा की आमकां सहजनाक पुरा जनाक गोत्त आसा की तांणी कसं करता आसतना चुकून पडली ती. मात तांकां कशें दिसता हें सोडून घाले राजा अभिमन्यूक राबोवचे साथ दिना. ताका पाडयता ती अभिमन्यू कांय नातल्या मागीर खाली खडग घेवन लढाई करता तांगेलो तूं. खडग घेवन अशी घुंवलेली पेट्टाक तो तागेले आतां इतलें स्किल आशिल्लें की तो भूमीर दोखून चिक्के ಸ್ವಲ್ಪ फीट वयर राबून लढाई करत आशिल्लो म्हणून त्या प्रकारार त्या अभिमन्यून त्या दिवस स्किल दाखयलेलें आसा. म्हणटा अभिमन्यू विशयी उलयताना ते आमी विंगड त्या डिटेलार उलयता आनी त्या दिवस कसं कसं केलेलें म्हणून. आनी ते हायर चिके भूमीर दोखून वयर वचून तो मारता म्हणून द्रोणाचार्य तागेलें सोड पडयता. कर्ण मार न्हू तागेले हातांत आशिल्लें तें कवच आशिल्लें तें एक तें मान सोडता म्हणून सांगिल्लें. आनी त्या प्रकारारी मागीर तो कसं की एक तो पडलेलें तें एक गदा आशिल्लें तें घेवन वता आनी अश्वत्थामाले म्हणटात पळय मान सोडता अश्वत्थामा ते उड्डून थंय दोखून म्हणटात पळय धांवन वता म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार हिची आनी शकुनी भावा मारता अभिमन्यू मस्सकड विशय जावचे आसा. लास्टार मागीर दुशासनाल पूत दुर्जय आनी आतां अश्वत्थामाले म्हणटा पळय कांय एक स्ट्रेंथ नाशिल्लें तो लढाई कोण कोण तो पूर्ण रुपार एकदम म्हणटात पळय तागेलें बल ना म्हणके जालेलें. त्या समयार मागीर तांणी दोग जण पळयले तेन्ना दुर्जय काण गदा घेवन तागेलें माथ्यां बेतून सोडता म्हणून सांगिल्लें. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की कर्नाल कसं एक रोल आशिल्लो. 7:52 जाल्लें आसा. एक लास्ट एक पॉयंट आमी उलोवन आयज कन्क्लूड करुया. मागीर आमी पळयत नेक्स्ट डे मागीर ह्या पुरो विशय जाता अर्जून जयद्रथाक मारची प्रण घेता आनी ते सगळे द्रोणाचार्य मागीर त्या दिवस अशी तांगेलें तें सैन्य अरेंज करता की कशी जाल्यार वय अर्जुनान जयद्रथाल्या पावच्या नज म्हणून. आनी तांतू जयद्रथा लागीं प्रोटेक्शना खातीर लास्टारी द्रोणाचार्यान कर्णाक आनी अश्वत्थामा राबयलें की कसले जाल्यार हांनी दोग जाणां लास्टार करता म्हणून. आनी अर्जुन आनी कर्ण त्या दिवस अर्जुनाक स्पिरिट विंगड आशिल्लें आनी अर्जुन आनी कर्ण मुखारसून येताना तेन्ना गोत्त आशिल्लें की कर्णाल आनी अर्जुनाल ओटू लढाई जाल्यार सुर्यास्त जातलें आनी जयद्रथा मारूं जायना म्हणून. तेन्ना भीम कुडले थंय आनी भीम येवन कर्णा चॅलेंज करता म्हणून सांगिल्लें आसा अर्जुनान आनीक मुखारसून वचचें येता म्हणून. तेन्ना म्हाका त्या दिवस मागीर तें सांजवेळ तें कर्णाल आनी भीमाल लढाई जावचें आसा तें म्हणटात पळय तें इतले दिवसांत वन ऑफ द बिगेस्ट लढाई ती कर्णाल आनी भीमाल जावची ती लढाई. आनी तांतू लढाई जावन तांणी एकल्या एकल्या मान घेवन पुरा तागेल्या हातांत आशिल्लें पुरा कर्ण बाण मान काडटा जाल्यार भीम गिव अप करना. इतले त्या भीमान त्या दिवसल्या लढाई केल्या म्हळ्यार कांय नातिल तेन्ना हातांत तूं तें सकयल पडलेलें सैन्य कोणाल मृत शरीर आसा पळय तें मृत शरीर कोण तो कर्णा वयर घालता खंय. आनी त्या प्रकारार कर्ण ते रथार दोखून पळोवन खंय आनी ताका बॅडली इंजर्ड जावन त्या समयार ताका कॅम्पाक घेवन वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ताका त्या भिमान लोक त्या मुखारसून फायट करचें जायना. आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळान आमकां वता आसा की आपास मागीर कॅम्पा दोखून येता खंय म्हळ्यार आनीक लढाई चलता आसा. आनी कर्णाल एंट्री आयली म्हूण कशी कळटा त्या युद्धांत तूं आपास कर्ण केन्ना युद्ध येता पळय तेन्ना अशी बाण सोडटा खंय एक पंथा की सगळ्या आकाशांत तूं म्हळ्यार त्या कर्णाल स्किल सेट दिसता तूं की सगळ्या आकाशांत बाण आसता खंय म्हणटात पळय. म्हळ्यार कर्ण आपास आयलो युद्धांत तूं म्हूण तें एक दाखोवच्या खातीर. जाल्यार आमकां गोत्त आसा मुखारसून कसं लागी आमी कर्णाल विशयी उलयता आनी कृष्णान कशें मागीर तागेलें चक्र यूज करून सुर्यास्त जालसी म्हूण दाखयता ती आनी तांणी कौरवजन दिसता की तांणी जयद्रथा रक्षण केल्लें म्हूण. जाल्यार मागीर अर्जुनान त्या दिवस जयद्रथा मारूं आसा. सो तेन्ना नॉर्मली सुर्यास्त जलसिता केन्ना युद्ध जाता जाल्यार त्या दिवस दुर्योधना अशी कोप आयलो कसले की तांगेलो तो एक विशय आशिल्लो की तांणी जयद्रथा राबोवंक आशिल्लें आनी मागीर कसं की अर्जुनान प्रण घेतिल्लें की जयद्रथा मारूं जायनातल्यार तो अग्नी प्रवेश करून एक म्हणटा पळय तागेलो जीव दितलो. असल समयार अशी कोप हें जाय न्ही म्हूण दुर्योधनान अशी कोप येता आनी दुर्योधन द्रोणाचार्य डिसायड करता की सूर्यास्त जाल्यार वयता आनी आज फायट राबयना ती कंटिन्यू करतली रात्री म्हूण
ह्या युद्धाचे विरुद्ध निजावन सूर्यास्त जलसिता निजावन राबोवका जाल्यार द्रोणाचार्य मेनली दुर्योधनाला प्रेशरा निमित्त आणि त्या कोपा निमित्त ते युद्ध कंटिन्यू करतात आणि राबयना ती आणि हे रात्री कर्णा वयर मस्त प्रेशर असतात परफॉर्म करच्याक दुर्योधनाला मस्त एक्सपेक्टेशन आस करणार वयर हाजी की आज रात्री तू कंक्लूड कर काय हें युद्ध म्हणून आणि ताका मनांत आस की ते क्षत्रिय अस्त्राचो उपयोग करून आज अर्जुना आज ही रात्री हांव मान सोडता म्हणून कसन जातल रात्री आमी नेक्स्ट सेशनाक पळोवया कर्डान कहेलं सो हे 14 दीस रात्री युद्ध जातलं सो सेशन हांगार आपयता 10:56 जाल्लें आसा कसं उलयतना आसतना कसं चूक जावन आसल्यारी तुम्ही क्षमापण करता क्विकली रिकॅप करता आयची मेन पॉइंट आम्ही सुरे पॉइंट आयच्या सेशनात डिस्कस केलेले की कशी कृष्णान कर्णाक एकांतान तू त्या हस्तिनापुरा भायर मेळून ताका पुरा तागेले लेकार पुरा सांगलें की तुवें धर्मा सायडा येवका तू कुंती पुत्रूची जाल्यार ते कर्णाक आयकुचें जायनी कर्णान एक्सेप्ट वय केल्लें आनी ताणें रिग्रेट वय केल्लें की हांव चुकून पळयलो आसा म्हणून सो सो त्या एक पॉइंट आम्ही डिस्कस केलेले मागीर आम्ही सेकंड पॉइंट हें डिस्कस केलें की कशी सुरेख 10 दीस युद्धांत तूं कर्ण युद्धांत नासत आशिल्लो ताणें खाली आयकूच आशिल्लें कशी दुर्योधन येवन तागेल्या पुरा डिस्कशन करत आशिल्लो आनी मागीर लास्टार आमी ती घटन पळयली कशी भीष्म पितामहान बाणाशेर आसतना 11 दीस सकाळीं एकांतान तूं कर्ण वचून भीष्म पितामहाला दर्शन घेता आनी तांगेल्या क्षमापण मागता आनी तांगेले त्या कसन एक संवाद जालोलो ते आमी पळोवन घेतला आनी आमी ह्या पळयलें की भीष्म पितामहान मागीर त्या दिवस ट्राय केल्लें की तूं कुंती पुत्र तूं सोड ही म्हूण तांकां सो तो विशय आमी पळयलो मागीर मुखारसून आमी पळयलें की कशी मागीर द्रोणाचार्य 11 आनी 12 दीस मागीर आमी तो हो विशय पळयलो की कशी 11-12 दीस कांय जायना येतील 13 दीस तांणी चक्रव्यूह करता ती आनी चक्रव्यूहान तूं मागीर ते सहजन मेळ न्हू म्हळ्यार ते युद्धा नियम जे न्हू तो आपास एक कसन की एक चुकून पडस असेल विशय तूं कर्ण भागीदार जाता आनी ते अभिमन्यूक सहजन तांणी ओट्टू मेळ न्हू मारता ती युद्धा नियमा प्रकारम सो ह्या पापान तुवें कशी एक प्रकाराची कर्ण आपास भागीदार जाता एक अशी ते पॉइंट दुर्योधनाक खुशी करच्या खातीर आनी लास्टार आमी हें डिस्कशन केल्लें की कशी ते जयद्रथा मात म्हूण प्रण घेताना कर्णान प्रयत्न केल्ले जाल्यार ती रापोवच्या जायनी 14 दीस अर्जुनान मारून काडलें जयद्रथाक आनी त्या दिवस युद्ध सुर्यास्त राबयनी आनीक रात्री जाता आनी कर्णा वैरी रात्रीच वेळा मस्त प्रेशर आसा दुर्योधनालें की कशी पुणी कोण अर्जुना मार न्हू तें युद्ध समाप्त करता सो आमी तें नेक्स्ट टायम डिस्कस करूया आनी ते मोस्टली कंक्लुडींग सेशन करणार हरे कृष्ण एक 2-3 मिनिट आसा कोणाक कसं फीडबॅक आसा कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार तुम्ही शेअर करूं येता फॉरमार इधर अनम्यूट करून शेअर करूं येता और तुमकां चॅट बॉक्सान तुवें कसं टायप करता जाल्यार त्या वेळी तुम्ही टायप करूं येता सो नेक्स्ट संडे आमी कंक्लुडिंग सेशन घेऊया कर्णा विषयी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाक शेअर करूं येता जे आमी सेशन कंक्लूड करूया आनी नेक्स्ट टायम कंक्लुडिंग सेशन पळोवया कर्नाल विषय कसन जाता त्या दिवस 14 दीस युद्ध तूं आनी मुखार सून तागेले आनी अर्जुनाल युद्ध जाता न्हय कसन जाता ते आमी कंक्लुडिंग सेशन पळोवया हरे कृष्ण सेशन हांगार आपयता नेक्स्ट टायम वापस नेक्स्ट संडे मेळ न्हू आमी डिस्कशन करूया आनी नेक्स्ट टायम कसं कोणाक कसं शंका जाल्यार कॉमेंट करता जाल्यार तुमी करूयात तीन पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कंक्लूड हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छा कृष्णा कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च हरे पतितानां पावनेभ्यो सिद्धेभ्यो च वैष्णवेभ्यो नमः पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो कृष्ण नमो नमः नेक्स्ट संडे मेळ्ळ्या कंक्लुडिंग सेशन खातीर करणार हरे कृष्ण